मोगाच्यानो आज आमी नियाळकरचो उलो आसा भोव शानी आमकुवारी वर्जिन मोस्ट प्रुडंट. पवित्र सभा भगवान आमकुवार मुरयेक भोव शानी म्हणून कित्याक आपयता. पवित्र पुस्तकांतली थोडी घडीतां पळोवन आमकां हें कळीत जाता. गब्रिएल बडव्यान मुरयेक इजबी हाडली आनी तोळ मुरी जेजूची आवय जातली म्हणली खबर ताणें मुरयेक दिता आसतना मुरयेन सवाल केलें. मुरयेन केल्लें सवाल खंयचें? हांव आवय ओके, पूण बापूय कोण आनी हें कशें जावचें? हांव आजुनी आमकुवार. एक वाजबी सवाल. बडवो तिका जाप दिवन म्हणटा पवित्रोत्मोत्सू बापय, जुजेकी हो विशय उपरांत स्वप्नांत कळीत केल्लो आसा. देवाचें येवजन आनी देवाचें तत्व मोरी माय समजता. वय म्हणटा, जायत म्हणटा आनी तशें मात्र न्ही, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून ती म्हणटा. आनी हें तुजें जाप भोव शानी, भोव वेरी प्रुडंट रिप्लाय, बारी अप्रुबायेचें जाप. तितलें मात न्ही, मुरयेचें शाणेपण विविध हेर घडितांनी आमकां दिसून येता. मुरी एलिझाबेथीची भेट करता. तिका म्हज्या मावशे भयणीक आदार दी जाय म्हणलें चिंतप तिका तेजी बुदवंकाय ती वापरता आनी आदार दिता. स्तुती गायन मुरयेन केलें तें स्तुती गायन भोव सुनावार्दीक गीत आनी मागणें सान लुकाच्या वांजेलांतलें. ह्या गितांत मुरयेचें शाणेपण दिसून येता. बेतलेमाक जेजू बाळकाक घेवन तांणी वचचें आसलें आनी थंयसर काणेशमारी काडूंक आसली आनी ती जावन पाटी उपरांत नजर येता तांणी हेजें आसलें. ह्या वेळार मुरयेन चलयली ती रीत. 12 वर्सांचो जेजू आसतना जेजू तेंपलांत भायर पडटा आनी त्या वेळार सांडून गेल्ल्या वेळार मुरी रागार जायना, भोव खालतेपणी आनी भोव शांतपणी ती परिस्थिती ती निवारता. तितलें मात न्ही, काननगरी आमी पळयता. काननगरी काजाराच्या माटवान जाल्ली घडीच. थंयसर मुरी त्या घुस्पट गोंधळाक फावो जाल्ल्या नालिसायक पावच्या त्या स्थितीर त्या काजाराच्या कारभाऱ्याक आदार दिता आनी ती जेजूची महिमा परगट जाता तें आमी जाणाव. आनी तितले मात जेजूच्या परगट जिणे वेळार मुरी ताका भेटोंक वता आसतना जेजू विशयांत ती आयकत आसतना मुरयेन दिल्ली ती प्रतिक्रिया भोव बुदवंकायेची. क्रुसाच्या वाटे वेळार जेजू कुरीस व्हांवून येता आसतना वाटेर मुरी माय भेटता आनी ह्या वेळार मुरी माय शांतपणी हें देवाचें येवजन म्हणलें मानून घेवन मुखार वता. जेजूची ती निर्जीव कूड तिच्या हुस्क्यार दिल्ल्या वेळार आनी उपरांत पेंस्तेकास्ता वेळार भव्य सभेचें जनन जाल्ल्या वेळार मुरी माय भोव शाणेपणी चलता, आपोस्तलांक धैर्यान भरता आनी मुखार पवित्र सभेची माता ती जाता. तुजे पासत तुजे सांगाता ती जियेल्ली आनी थोवळी भोव शाणेपणी कुटुंब तिणें सांबाळ्ळें आसा. आनी जेजूच्या 30 वर्सां पर्यंत, जेजू 30 वर्सां भरता पर्यंत ताका ताजें सांबाळ तिका तिणें सांबाळ्ळें आसा. भोव गुणाशगुणांनी वाडयल्लें आसा आनी समाजांत जियोंक शिकयल्लें आसा. तें दुसरें शाणेपण तें दिसून येता. तर शाणेपण म्हळ्यार कितें? शाणेपण म्हळ्यार सादेपण, खालतेपण आनी सर्व समस्या पंथावना येता आसतना शांतपणी आसचें आनी फावो त्या वेळार फावो तें करून फावो तीं उतरां वापरचें. सारक्या वेळार सारकें चिंतून सारकें उलोवन सारकें तें करचें, हाका म्हणटात शाणेपण. आनी शाणेपण जल्मातावन येना, तें आमी रुथा करूंक जाय. मुरये मायेच्या आवय बापायनी तिका शिकयल्लें आसा आनी आमकांय आमी त्या गुणाशे गुणांनी
बरोवन गुणाशगुणांचो फळूस शाणेपण आनी तें आमी शिकोवंक आसा आनी तें आमी तांतू रुता करूंक आसा आनी आमच्या भुरग्यांक हें आमी शिकोवंक आसा जेन्ना आमी गुणाशगुणांनी वाडटा परिस्थिती शांतपणी कलतेपणी आनी कितेंच दाबाव नासतना ती परिस्थिती आमी परिहार करूंक या ती निवारूंक आमी प्रयत्न करता तो वेळ आमी शाणे आसा म्हूण जालें मुरी माई आमकां एक आदर्श शाणेपणान जियोवच्याक आमचें सगळें जिवीत ताचेर होंदून हाडच्याक आमचे दिसांचे शिगून तें शाणेपण जावन फळ दिता मुरी माय आमकां आदार दिवं बघिवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज होवचे खातीर